गायस हांवें एपय वोट केल्लेले आसा आणि बरें दिसता वोटिंग बिटींग करून. सो गाईस आम्ही इल्लेली आसा कालवा खावपाक. खंय कालवा ट्राय करपाचे खंय ते तुमकां आयज दाखयता. वयस कास्तात मरे सारको न्हू. वाव, दिस इज व्हेरी युजफुल गाईस. हेजो फुल अनबॉक्सिंग व्हिडिओ तुमकां आयज दाखयता हांव. आमी आयज खंय येयल्या गो परत. सो गायज आयज आम्ही तुमकां घेऊन येयलेली आसा परत एक नेवी डिश. आता आम्ही ती बरी ट्राय करतली. आता ऑर्डर केल्या केन्ना येतली ती पळोवया. सो गाईस आम्ही येयलेली आसा कालवा खावपाक. खंय कालवा ट्राय करपाचे खंय ते तुमकां आयज दाखयता आयच्या ब्लॉगार. कितें म्हणूंक सोदता तूं? माझ्या भाशेन न्हू कालवा तुमकांय आवडटा आसतली आणि गायज हांगासर कालवाच ना, हांगासर मोरी आसा आणि सुंगटाय आसा आणि बाकीचे कितें तरी सी फूड आसता पळय सगळे आसा. हय तेच जाय. लिंबू सोडा येयलो पळय. तुजो हो पियात जाल्यार म्हाका थंडी जातली. म्हाका ऑलरेडी थंडी हा पयली. आणि ह्यो पियात न्हू गायज जाल्यार म्हाजी थंडी वयतली. वयस कास्तात मरे सारको न्हू. टू गुड. बरा ट्राय करूया आता. वयस तुम्ही पळोवू शकता हांगासर एक आसा हे जावन आसा कालवा. कालवाचो टेस्ट अलग सारको. आणि तुमकां जर खबरूच आहा कालवा गावपाक खूप मुश्कील, खूप रेअर असे स्टॉलांचेर कालवा गावतात. आता हांव हेंका न्हू ट्राय करता. यम्मी सारकें न्हू? घरान करता पळय तशी टेस्ट आहा. जी विथ चटणी पळया काय बरें आहा. पळोवनूच रूच येता. खावन बरी येतली आनीक सारकी. ट्राय करतले गो. कर मगो. माझी प्लेट येयली कालवांची. कॉफी हाडा गरम गरम. पळयात कालवा कालवा ट्राय करून पळयता आता. वाव, कालवांचो सारको क्रिप्स येता सारको न्हू. चड बरी हा कालवा गायज. आणि भजी पळयात भज्यान कांयच केलें ना, सारकी सुकी घरान केल्लेल्या भाशेन. आणि आता हांव हेका ट्राय करता. आता हांव तुमकां दाखयता पळय कालवा. टू गुड टेस्ट सारको कालवांचो. परफेक्ट सारखे परफेक्ट न्हू. एन गायस प्लेटी काबार घेवल्यो आनी हेजे अजून जायना. कितें म्हणूंक सोदता तूं? म्हाका न्हू टेस्ट खूप लायक जालो. हांवें 2 पाव खाल्ले. आता म्हाजें पोट फूल जाला. पण हे हांव सोपयतलें मजा करून. माझेय जालें खावन. आनी हांगा वोट खूब पडटा हेवी सारखे. चला आता आमी चल्ली घरा. तुमकां येवंक जाय जाल्यार हांगा येवचें ट्राय करचें सालिगांव. A few moments later. सो गायज आता हांव येयला वोट मारपाक. आणि कोणाक दिसतालें न्हू हांव धाकटें भुरगें म्हणून मायनर न्हू. हांवें पळय आतां वोटींग करपाक येयल्लेलें आसा. मातसो लेट जालो म्हाका. सो गायज हांवें एपय वोट केल्लेलें आसा आणि बरें दिसता वोटींग बिटींग करून. आणि कोणाक दिसतालें की हांव मायनर जाल्यार हांव मायनर न्हू. हांवें एपय वोट घातलेलें आसा आणि हे म्हजें न्हू सेकंड वोटींग जाल्लेलें आसा. सो पयलें वोट हांवें केल्लेलें 4 वर्सां पयलीं आणि हे म्हजें सेकंड वन. सो गायज तुम्ही पळोवू शकता एगारो कंपनीचो पळय आमचो इन्फ्लेटर. हेतून सगळे तरेचे कितें इन्फ्लेट करूं येता. इन्फ्लेट इन सेन्स वारें घालूं येता. तर आतां आमी करूया सायकलीक वारें. जो वाग लागी गो. डायरेक्ट सांग मरे गावटे स्टायलीन पंप म्हणून यो इलेक्ट्रिकाचो. हय गो दादा हातीर गो पादा. सो बेल मिनटाचे सायकलीक आतां वारें घालपाक चालू करता. पळोवू शकता तुम्ही वारें घालपाचें मशीन. आता तुम्ही राव रे 1 मिनिट रे. ह्यो कोणाक तरी त्या वाटेन पण मुरगाडटा. सो अशें हेका वारें घालूं येता. आता सगळ्या सायकलीक आमी वारें गाडयेकूय जाता. ही टर्म जालो. हेका वारें चड जालें म्हणून तो आता आमी वारें घालपाचें आहा बॉलाक. लेट्स गो. तुमकां कितें दाखयता पळय हांगा खंय रे पिनी भावानो.
ही पिन सेपरेट, हे पिनीक घालपाचे आणि बॉलाक वारे घालपाचे. आणि बॉलाक हे आसता 8 PSI, चड आसा ना बॉलाक. ओके, सो दिस इज फॉर बॉल. ही पिन खंय आसता, घालप आणि वारे घालप. लगा इसमें. आणि तुम्ही पोवू शकता हे बॉला खातीर स्पेशल. हे बॉल 8 PSI आणि चालू करपाचो पळय. आपने आप बंद हो जाएगा. पण वारे भरले न्हू. झालं. एका वारे टर्म झाले आणि ऑटोमॅटिक सायटीक राव रे. इलेक्ट्रिक मशीन. बट दिस इज व्हेरी युजफुल गाईज. हेजो फुल अनबॉक्सिंग व्हिडिओ तुमकां आयज दाखयता हांव मागीर. तुम्ही जाल्यार परचेस करा, लिंक घालता तुमकां डिस्क्रिप्शनात. टॉर्चूय आहा, पॉवर बँकूय आहा, सगळें आहा. बरें आहा. ओके गाईज, तुमकां हांवें ओदो एक इन्फ्लेटर दाखयलेलो एगॅरो कंपनीचो. ओके, आणि वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्लेटर म्हणटा पळय तो. आणि हांवें हो तुमकां खरें सांगता, हेजी MRP आसा 4500. दाखय गो हेजेर MRP. पळयात हेजेर MRP आसा 4500, बट आय गॉट दिस फॉर व्हेरी चीप प्राइस, अराउंड 1900. आणि हेका 1 इयराची रिप्लेसमेंट वॉरंटी आहा. रिपेअर न्हू, व्हडलो डायरेक्ट रिप्लेस. ओके, सो हेतून तुम्ही तुमची 4 व्हीलर वारे घालू शकता, मोटरसायकलीक, सायकलीक, टायर. मागीर तुमकां ते इन्फ्लेट करपाचे ते सोफा खबर आसा, थोड्यांगेर सोफा आहा पळय, सोफा कम बेड हेजे, तेका इन्फ्लेट करूं येता. म्हणजे तेतून भितर घालून वारे घालूं येता. ऑर एनी कायंड ऑफ बॉल, टॉय, एवरीथींग. ओके, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट गायज. आणि हो ओपन केल्या काय मातसो असो दिसता पळय. ओके, हेतून एक बॅग मेळटा एगॅरो कंपनीचे. सो तुमकां हेतून कॅरी करूं शकता तो. आणि हो एक डिवायस हो पळय आमचे कडेन आहा पळय, तो दाखयता तुमकां लागीं सुंदी. हेतूर बलून्सूय खबर आसता. ओके, सो गायज, दिस इज द मास्टरपीस. ओके, तो पळय 50 वॉट्स तेका हें आहा, वोल्टेज आसा 7.4. आणि तुम्ही हो जाय जाल्यार पॉवर बँक लावन पासून चार्ज करूं शकता. आणि हेजेर एक चार्जर मेळ्ळलो आसा म्हाका. सो अशें कितें तरी ओपन जालें काय अशें दाखयता. ओके, सो फर्स्ट वेन यू क्लिक, दिस इज 45 PSI म्हणजे सायकलीक घालू शकता तुम्ही. आणि दिस इज मोटरसायकल 35. आणि हे तुमकां बॉलाक घालपाक 8. बट बाय चान्स इफ यू कितें म्हणटा ते तुमकां इनक्रीज करपाचो आहा जाल्यार तुमी हांगा प्लस मायनस करूं शकता एज पर युअर चॉयस. ओके, आणि मागीर हेज्या वांगडा एक मेळटा नॉझल. पळय हो नॉझल आसा. हो नॉझल तुमी हांगासर लावपाचो. ओके, हे पळय हांगासर लावपाचो वयर, हितून नॉझल लावपाचो. आणि हो नॉझल काडून हेका लावपाचो, सायकलीक, जावं गाडयेक, जावं 4 व्हिलरीक, ट्रकाक, इवन बलून्स तुमी करता जाल्यार हे पळय हितून एक ऑप्शन आसा. हे तुमी बलून्स लावन बलून्स फुगोवं शकता. हितून तुमी सोफा इन्फ्लेट करूं शकता. हितून ओल्ड मॉडलाची सायकल यूज करूं शकता, सायकल ओल्ड मॉडलाचे RX 100 वगैरा एक्सेट्रा. अँड दीस पिन गोज फॉर बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल. ओके, आणि बरो आसा, कॉम्पॅक्ट आसा. इवन यू कॅन यूज एज अ पॉवर बँक. इवन दो हेजेर एक लायट आसा. ओके, फ्लॅश लायट आहा पळय, आणि एक एमर्जन्सी लायट. ओके, ही एमर्जन्सी लायट कित्याक यूज जाता ते तुमकां सांगता. ओके, ती लायट केन्ना यूज जाता, ही लायट जे तुमकां आतां रेड कलराची दाखयलेली, जेन्ना तुमी लेट नायट आसा आणि खंयसर तुमची गाडी पंक्चर जाल्या जाल्यार थंय तुमी ते इन्फ्लेट करता आसतना रेड लायट हे करून रोडार दवरूं शकता. बाय चान्स तुमची कार पंक्चर जाल्या, कार बायक जाल्या पंक्चर जाल्यार तो पंक्चर काडटा आसतना पासून तुमकां खबर आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणटा पळय तो हो इन्फ्लेटर, म्हणजे एअर पंप. ओके, वारे घालपाक. सो पंक्चर काडलो जाल्यार तुमकां पंक्चर सोदपाची गरज ना खंयसरूय. पंक्चर एक किट मेळटा 80 रुपीसाचो, तो घेवन भोंवपाचो. आणि बाय चान्स तुमी तर गाडी, कार, बायक पंक्चर जालो जाल्यार दीस इज द बेस्ट सोल्युशन. हेजे लिंक तुमकां डिस्क्रिप्शनान घालता. ऑर एल्स म्हाजो व्हिडिओ पॉज करा, तुमकां प्रोडक्ट म्हणून ऑप्शन येतले, क्लिक करा, बाय करा.
ओके, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट म्हणजे बेस्ट. काढ मोबाईलातल्यान बाहेर काल ते चोत्ता पळय करत उंदीरा हल्लेल्या भशेन धर मगो तेका पळयताय ते अगो धर तेका. व्हडलो येयलो न्हू, व्हडलो उंदीर येयलो पळय. हा हो, एका वांगडा ते 4-5 येतात ते नॉन व्हेनमस ते. सो गायज फायनली आम्ही घराकडेन पावलेली आसा ते तर तुमकां खबरूच आसा. आनी आमी हाडलेलो तुम्ही पयलात न्हू मिनी पंप जो लायटीचेर न्हू चार्ज जाता पावर बँका भाशेन आनी तेतून न्हू तुमकां जाय ते तुमी फुगोवपाक शकता. कळ्ळें न्हू गायज. मेन थिंग कितें आहा जाणां गायज, हांवें तो आतां गॅजेट हाडला पळय तेजो हांव आतां बिजनस करपाचें आसा. पैसा वारें घालपाचें हांव 10 रुपया घेतलें बेश्टें हांव खाणा करता अशें म्हणून कितें आसलें. सायकलीक वारो घालपाक हाडला तो अशें करून अवीक न्हू दम लावचो पडटा न्हू आनी अवीक ते दम लावपाक नाका. अवीक सगळीं कामां इजी जाल्लेली जाय त्या खातीर अवीन तो पंप हाडलेलो आसा. पण कितें आहा जाणां गायज, आमी खंय पयस बी वयता न्हू लॉंग रायडाक बी जाल्यार बरो आसा तो आमकां. खंयचो टायर बियर पंक्चर जावपाक शकता न्हू म्हणून. आनी गायज तुमी तर आयज पयलें आसतलें न्हू, आमी आयज गेल्लेली कालवां खावपाक. आनी तुमकां खरें सांगूं गायज, ती कालवां इतली बरी लागली जाणां. ती तर तुमकां केन्ना कळटलें सांग, तुमी ट्राय करतली तेन्ना. आनी तुमकां तर खबरूच आसा कालवां न्हू खंयच्याय न्हू हॉटेलाचेर गावना. खूब अशी रॅर हॉटेलां आसता थंयसर न्हू कालवां गावता. कळ्ळें न्हू गायज. आनी हांवें बऱ्यो 3 पोळयो खाल्ल्यो. इतली म्हाका सारकी कालवां न्हू रुचीक लागली. आनी आयज हांव वोटिंगूय घालूंक गेल्लेलें. ह्या हातीक आहा तें वोट, ह्या हातीक ना. सो तुमकां हांव दाखोवंक शकना. अशें धरीत येवपा अशें जाल्यार सुद्दां दिसचें ह्या हातीन तर म्हाका ब्लॉक करपाक जायना म्हणून. सो गायज हें जावन आसा म्हाजें सेकेंड वोटींग आनी म्हाका वोट करून खूब बरें बी दिसलें. आनी मेन थींग म्हटल्यार हांव तुमकां सॉरी म्हणपाक सोदतां की आमचो न्हू ब्लॉग आयज लेट येयलो. कित्याक की अवीक न्हू एडिटींग करपाक खूब टायम लागलो. अवीक कितें तरी काम आसलेलें म्हणून आमचो एक टायमींग आसता कळ्ळें न्हू एडिटींग करपाचो. त्या टायमार न्हू अवी एडीट करपाक पावोंक ना म्हणून आयज आमी मातसो लेट अपलोड केल्लो आसा. आनी आवय गे म्हाजो हात दुखता गायज. हे व्लॉग करप सुद्दां न्हू इजी न्हू, हेका सुद्दां स्ट्रगल लागता. तुमकां अशें दिसता आसतलें कितें जाणां व्लॉगिंग करप म्हणजे इजी ना गायज, इजी न्हू. म्हाजो आतां खूब हात दुखलो गायज आनी म्हाका खूब ताणूय लागला. त्या मेरेन हांव तुमकां मेळटा फाल्यांच्या व्हिडियोन. ओके गायज, तुम्ही लायक करूंक नाल्यार लायक करात, शेअर करात आनी सबस्क्राईब करात. बाय बाय गायज, बाय बाय.